रानभाजी. जून म्हयन्यांत पावसाळो सुरू जाता आनी तो ऑगस्ट मेरेन चलता. पावस पडटकच गोंयची जमीन फुटफुट्टा आनी सगळ्याक हरयाली पातळटा. जायते तरेची रानभाजी सरभोंवतणी आनी रानांनी वाडटा. रानभाजेचीं थोडीं नांवां ह्या पोरी: तायकिळो, कुड्डुकेची भाजी, तेरो, आलू, आंकूर, दुतेची भाजी, किसरा, शिरमुंडली, कातले भाजी, तेणया भाजी, एक पानां भाजी, हारफुलें भाजी, मेरेवेली भाजी, काडवो, कोडवो, चाय भाजी, चुड्टेची भाजी, केरियो भाजी, गोटवेल, चान्नेच्यो डेटो, तिकीची भाजी, किले, गाबो, गोंडकां, चुरचुऱ्याची फुलां आनी अळमी. तरणी आसतनाच ही भाजी वर्साक एक फावटी तरी खावची अशें आदलो लोक समजतालो. रानांत वाडपी भाजीपालो आनी वनस्पत चड रुचीक आसता कारण जमनीच्या स्वरुपाक, सॉयल प्रोफायल आनी उदकाक लागून हे सैमाचें उत्पादन आमी फुडले पिळगेक सांबाळपाक गरज आसा. हाका लागून रानां सांबाळूंक जाय. ह्या भाजयांनी सूक्ष्म पोशक मायक्रोन्युट्रियंट्स चड प्रमाणांत आसता आनी आमची भलायकी बरी उरता. काणकोण गांवांत रानभाजी उत्सव दर वर्साक जाता आनी गेल्ल्या वर्साक उण्यांत उणी 40 प्रकारांची रानभाजेचे प्रकार लोकांनी फुडें हाडिल्ले. थँक यू. लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब.